भारतात नव्या कोविड दुयेंतींचो आंकडो 27,409 पावला. कालचे परस 24% कमी. दिसपट्टो पॉझिटिव्हिटी रेटूय देऊन 2.23% जाला. कालचे परस खूप कमी. फाटल्या 24 वरांत 347 मरणाची नोंद जाल्या. गोंयांत कोरोनाक लागून एकल्याक मरण आयलां. भारतात फाटल्या 24 वरांत 27,409 नव्या दुयेंतींची नोंद जाल्या असली तरी फाटल्या सप्तकांत केशींचो आंकडो कमी जाल्लो पळोवपाक मेळटा. जश्यो केसी कमी जातात तसो पॉझिटिव्हिटी रेटूय देऊन 2.23% जाला. सप्तकी पॉझिटिव्हिटी रेट 3.63 जाला. कोरोनाक लागून 347 जाणांक मरण आयलां. जाल्यार मुंबय फाटल्या 24 वरांत 349 नव्यो कोविड केसी आनी 3 मरणांची नोंद जाल्या. जाल्यार दिसपट्टो पॉझिटिव्हिटी रेट 0.88% जाला. पयलेच खेपे तिसऱ्या ल्हारांत मुंबयचो पॉझिटिव्हिटी रेट 1% सकयल देंवला. फाटल्या 24 वरांत 27,409 नवे दुयेंती, 24 वरांत 347 मरणांची नोंद. राष्ट्रीय पॉझिटिव्हिटी रेट देऊन पावलो 2.23%. आतां मेरेन 173.42 कोटी लोकांचे वॅक्सिनेशन. मुंबयचो पॉझिटिव्हिटी रेट 1% सकयल. गोंयांत नव्या दुयेंतींचो आंकडो 30 जाल्लो पळोवपाक मेळटा. मरप्यांचो आंकडो एकाचेर पावला. 1,061 लोकांचे अहवाल तपासल्यात. 221 दुयेंती दुयेंतमुक्त जाल्यात. तेंच्या मदले 5 जाण बरे जावन घरा गेल्यात. जाल्यार गोंयांत 97.58% दुयेंती बरे जाल्यात. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365.